मायनिंग मुद्दो हो नाजूक विषय आसा। सुप्रीम कोर्टाच्या खंडबंदी निर्णयाक लागून गोंयांत व्हड बोवाळ जालो। मायनिंग बंद जावपा फाटल्यान राज्यांतले सद्याचे सगळे घटक पक्ष कारणीभूत आसात। आता तांच्या पोटाचो प्रश्न सुटावो करपाक सगळे घटक पक्ष जबाबदार आसात म्हण गोवा सुरक्षा मंचाचो अध्यक्ष आनंद शिरोडकर उलयला। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। मायनिंगाचो भरपूर सेन्सिटिव्ह विषय आसा। आमकां सगळ्यांक जबाबदारी ह्या विशया संदर्भात उलोवपाक जाय। खाणबंदीमुळे जो गोव्यात मोठो उद्रेक जाला आणि सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे 15 मार्च पर्यंत सगळ्यो गोंयच्यो खाणी बंद करप आणि ह्या आदेशामुळे हजारो ह्या मायनिंगचेर अवलंबीत असलेल्यांच्या उपजीविकेचो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा। आणि ही मायन बंद जावपा फाटसून सरकारान असलेले भाजपा, मगो, गोवा फॉरवर्ड असे सगळे घटक पक्ष जे आसा ही परिस्थिती कामगारांचेर येवपाक जे आयल्या त्याच्या खातीर पूर्णपणे हे सगळे घटक पक्ष जे आसा सत्तेर असलेले कारणीभूत आसा। आणि त्यामुळे जे खाण अवलंबितांचेर जे संकट आयला त्यांचे पूर्ण पुनर्वसन, त्यांच्या पोटापाणयाचो प्रश्न सोडोवपाची पूर्णपणे जबाबदारी नैतीक ही ह्या सत्तेर असलेल्या सरकारातले सगळे पक्ष आहा, मगो जावं, गोवा फॉरवर्ड जावं किंवा भाजपा, ह्या सगळ्यांची समान जबाबदारी जी आहा ती आता त्यांचे पूर्ण पुनर्वसन करपाची। आणि त्यामुळे हे घटक पक्ष जे आसा मगो जावं गोवा फॉरवर्ड हे बीजेपीचेर सगळ्यो गोष्टी थोपोवन आपण वेगळे रावूंक शकना, बिकॉज दे आर पार्ट अँड पार्सल ऑफ दीस गव्हर्नमेंट। आता मायनिंग जर समज कामगारांच्या अन्याय करताले इंटरव्हेंट कोण करतलो? सरकार करतलो। अल्टिमेटली माय बाय सरकार आपली जबाबदारी जी आहा ती टाळू शकना। सरकारान पूर्ण जबाबदारी जी आसा ती खाण पिडीत आसूं जाल्यार खंयच्याय गोष्टी पासून जर त्याच्या जनतेक त्रास जर जाता जाल्यार त्यांनी पूर्णपणे जबाबदारी घेवपाची ना जाल्यार त्या सरकाराक सत्तेर रावपाचो मुळात अधिकार ना।